आम्ही हांगा दारगांवच्या हायवेचेर जमलेले आहा। कारण कितें म्हटल्यार फक्त जे खड्डे पडलेले आहा ते आज आमी चडशे पेडण्याच्यान म्हापशा कामाक वयता आनी परत म्हापशेच्यान पेडण्यां येता आनी जेन्ना जेन्ना पावस पडटा आनी खड्ड्यांनी पाणी भरता आनी पाणी भरल्यार कितकेशे लोक पडटा हांगा। म्हाका दिसता कितें हांगा आमचे जे पेडण्याचे इंजिनियर आहा ते चडशे म्हापशे रावता, पण म्हाका दिसता की तांकां दोळे आसा कित्याक दोळे आसले जाल्यार हे रस्ते अशे नासतले। म्हाका दिसता की चडशे रस्ते जे आज ते करता ते सगळे अशे 2-3 म्हयने पावस पडलो काय सगळे व्हांवन वयता। ताका लागून गव्हर्मेंटान हे इंजिनियरांची सुद्दां कारवाय करूंक जाय, कित्याक ते रस्ते इतके पयशे म्हणून ते पयशे आमचे सगळ्यांचे, ताका लागून गव्हर्मेंटाची कारवाय करूंक जाय। त्याच बरोबर आमचे PWD खाते आहा, जे सरकारा कडेन आहा, तेंचे मंत्री आहा, तेंचे दखल घेवन हे रस्ते सारके करूंक जाय। कित्याक काल आमचे भाईन सांगले अशें जी काल बस पडले ते कारण हे ना जे खड्डो तो चुकोवपाक गेलो आनी ती बस पडली। PWD खात्याचे जे मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकार हे सुस्त न्हिदलेले आसा। आयज हांगा पेडण्याचो जो आमचो NH हायवे आसा तो पुला वयल्यान जो पूल टू रस्तो सगळो खड्डेमय जाल्लो आसा। आयज ना म्हटल्यार ह्या गेल्या वर्सा पासून 10-15 भुरगे हांगासर आपले प्राण ह्या खड्ड्या खातीर मेलेले आसा। हांगासर भुरगे जाल्यार तांकां जाग येना। हे जो भरपूर दाम दुप्पटीन जो ह्यो वाहनाचो टॅक्स घेता हो सरकार, तो पैसो ह्या खड्ड्यान वयता काय हे 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन घेवन ह्यो लोकांचो पैसो हे इलेक्शनाक मोडटा हे कळना। जर अशेच जर हे खड्डे चालू रावला जाल्यार आनी कितके जाणांचे बळी वचपा हे सांगता येना। तेन्ना जर हे जर खड्डे ताबडतोब जर ह्या सरकारान ना बुजयले जाल्यार आमी हांगा पेडण्यान हायवे आमी आंदोलन व्हडले करून रस्ता रोको करतले।